गोंयांत सध्या एमपी इलेक्शन आसा. पुऱ्या हिंदुस्थानात एमपी इलेक्शन चल्लेलें आसा. आमचो एक्स एमपी श्रीपाद नाईक तसोच सावयकर यांच्या बद्दल हांव सांगूंक सोदतां. श्रीपाद नाईक गेली 4 फावटी एमपी जालो. ह्या 4 फावटी फक्त लोकांक घरांत च्या दिवप जावं दिल्ली यो रे बस रे च्या घे रे अशें म्हटलें म्हणून प्रॉब्लेम सोंपलो एमपीचो. गोंयांत इतलें वातावरण तंग जालें. सीएम देवानासलो म्हणून तंग जाले. मायनिंगेक लागून तंग जाले. कितले तरी भुरगे रस्त्यार म्हणजे उपोशणाक बसले. कितले तरी मोर्चे हाडले. कितें कितें जालें. आझाद मैदान इतलो गाजलो. चडांत चड आझाद मैदान गाजलो ह्या सरकाराच्या टायमार. पण श्रीपाद नाईक एक दीस येवना. एमपी इलेक्शनाक 1 वर्स आसा म्हटल्यार धांवन धांवन ते आयुश्याचे कितें तरी वखदांचे कितें हाडले. थोड्या लोकांक दाखयले. थोड्या लोकांक बंद केले. जालें. हे इतले करपाक परत श्रीपाद नायकाक लोकांनी जिखून दिवपाचे का कितें दिवपाचे का ना हे खरें म्हणून जाल्यार लोकांनी चिंतपाक जाय. जो मनीस सेंट्रलान आमचे कांय भुरग्याचे जॉबाचे कांय पळयना. गोंयान कितें सेंटराचे कांय पळयना. स्टेटाचे कांय पळयना. तेका जर एखादो भुरगो जॉबाक लागून जर तेजे कडेन गेलो गोंयान कॉल येयले आसतना भाऊ 500 पळय म्हटल्यार तो सरळ सांगता ना रे ते मनोहर पर्रीकाराच्या भानगडीन हांव पडना रे. तो कितें करतलो तूं तेकाच वचून मेळ मरे. ही तेजी उतरां. आणि अशा हेतून तो परत आपूण रावता. फक्त देवळान वचून नाल दवरलो देवा कडेन सांगणे केले म्हणून एमपीचे काम सोंपना. दुसरी गजाल म्हाका सावयकराचे सांगूंक दिसता. सावयकरान 5 वर्सां उपरांत आज तो लोकांक दिश्टी पडटा. नाजाल्यार तो गाडयेन एअरपोर्टाचेर वयताना लोकांक दिश्टी पडटा. ते बागायतदारान तो आपूण भितूरल्या भितूर बसून आपलो बिझनेस कसो वाडोवचो हे तो पळयतालो. बागायतदारान सावड्ड्या एका बायलेचेर येदो व्हडलो तेज्या स्टाफान अत्याचार केलो. आमी तेका लेटर बरयलें. पण एका उतरान त्या सावयकरान एक शब्दान सुद्दां बरोवंक ना आमी तेजेर एक्शन घेतले ना जाल्यार हेज्या फुडें कितें जावचें ना अशें सुद्दां म्हणून ताणें परतून आमकां उत्तर दिवंक ना. ना त्या बायलेक सुद्दां जेचेर अत्याचार जाला तेकाय तेजी सातवंजाची 2 शब्द ताणें उलोवंक ना. असलो मनीस आनी तेणें आतां आमी पळयलें की 1-2-3 गार्डनान तेणें तेजी पाटी लायल्या. नाव घातला एमपी सावयकर म्हणून. त्या गार्डनान तुम्ही जर वचून पळयचे मडगांव कोर्टा फुडल्यानूच आसा. ती कचरो कितलो पडला. भिकारी थंय येवन बसता. नाजाल्यार त्या आजूबाजूची बायलां दादले जे जाणटे आसा सांजेच्या वेळार तांकां बसपाक जाय अशें म्हणून सुद्दां तेजी वेवस्था ना. थोडे दीस तेजी वेवस्था केली. एकूच म्हयनोभर सुद्दां तो गार्डन सारको उरलो ना. फक्त पार्टी पुता ह्या सावयकरान काम केलां आनी फक्त आतां देवळांनी भोंवता आनी लोकांक सांगता नरेंद्र मोदी लागून परत आपल्याक 5 वर्सां दिया. कित्याक तुम्ही करप्शन लो केले ना. मायनिंगेचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो ना. भुरग्यांक जॉबाक लायले ना. फॉर्म्युलीन तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व केलो ना. बायलांचे अत्याचार तुमचे कमी केले तुम्ही ना. तुम्ही लोकांक तालाव सुद्दां घालून लोकांक पुलीस स्टेशनार धाडून धाडून कितले तुम्ही काम वायट केले रे. आणि खंयच्या तोंडान तुम्ही म्हणटा की परत तुमकां 5 वर्सां दिया म्हणून. आता लोकांनी चिंतपाची वेळ गरज आसा. हांव सांगूंक सोदता लोकांक की हे पॉलिटिक्सान आमी आज राजा आमी आसा. पब्लीक राजा आसा. तुम्ही हे बी पळया की तुम्ही जर विरोध उलयता जात जाल्यार तुमचे नाव बी कॅन्सल केला का पळया. हे एक राजकारण आसा. लक्षात दवरा.